प्रितीच्या भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10 वोड 1 ते 12 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाच्या उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो असलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण ल्हान घ्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें ओ बुती ओ वाणो व्हरो नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसली मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे तांय परत येतली. एकाच घरांत रावन ती कितेंय तुमकां दितात तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा गोरी भोवो नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बोरी करात आनी देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यंत आमी तुमचेर आड झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज येवचें जालें म्हूण जाणा जायात. हांव तुमकां सांगता, त्या दिसा सोदोमाची जोडटी तसल्या नोगरा इतली खोर जावची ना. प्रितीच्या भयणीनो, आयज आमी जें शिवर्तमान आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजू कसो आपल्या शिसांक दोगांक फुडें धाडटा. ज्या जाग्यार तो आतां देवाचें उतर शिकोवपाचो आसलो, थंयसर पिकोवणी अजापां कसो करपाचो आसलो. आनी भाव भयणीनो, वेच्या आदीं जेजू कितें सांगता तांकां? शिसांक सांगता, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपलें लुणें मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. भाव भयणीनो, जीं उतरां जेजून त्या दिसा दोगां शिसांक हीं उतरां उलोवन धाडलेले, तींच उतरां आयज जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा. पूण भाव भयणीनो, फकत फरक इतलोच आहा की त्या वेळार ताका दोगां धाडचें पडटालें, कित्याक त्या वेळार पवित्र आत्मो येवंक नासलो. आनी भाव भयणीनो, जें उतरां जेजून तांकां सांगलीं तितलींच उतरां करपाचीं आसलीं, म्हणपाचीं आसलीं आनी थंयसर लोकांक बरीं करपाचीं आसलीं, देंवचार काडपाचें आसलें, हें काम तांचें आसलें. पूण शिकोवपाचें काम आजून तांकां दिवूं नासलें, कित्याक पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हीं उतरां आयकता जेजूचीं, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपलें लुणें मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. हें मागणें जावन आसा जेजूचें त्या वेळार. पूण ह्या वेळार भाव भयणीनो, आमचे भितर कोण आसा? आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. पवित्र आत्मो आहा. आमी खरेपडी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरमुटार मानला जाल्यार. कित्याक भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमियान सरोंडार मानला, खरेपणी ताणें खुर्सार आमचे पासत कितें केलां? आमकां पवित्र आत्म्याचो बातीज मेळ्ळा आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा आनी आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां दोगां तिगां चार जाणांक वचपाची गरज ना, कित्याक आमचे बरोबर पवित्र आत्मो आहा. आमच्यान एकटें वचोंक जाता पूण आमी एकटेंच केन्ना वचना, कित्याक आमचे भितर पवित्र आत्मो आहा. म्हणून ज्या भशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो ताणें दोगांक धाडले, तेच भाशेन आयज जेजू तुका आनी म्हाका धाडटा.
पूण आमकां एकटो धाडिना, तो आमच्या सांगात आहा, पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा. आनी भाव भयणींनो, पवित्र आत्मो आमकां देवाची जाणवाय दिता, आमकां उतराचो मोग दिता, आमकां खरेपणी कुरपेन, मोगान आनी सोंसणिकायेन आनी काकुतीन दोयाळान हें आमकां हें जिवीत जिवंक आमकां दिता. तर आयज भाव भयणींनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी म्हजे भितर पवित्र आत्मो आहा काय? खरेपणी जेजू म्हज्या सांगात आहा काय? हो आमकां जाय फकत इगर्जेन वचोन, हांगा वचोन, थी वचोन, वालांकीक वचोन आनी खंयचो एका रिती रेखा वचोन थंयचो देव मेळपाक? हो आमचे भितर देव खरेपणी आहा आनी पवित्र आत्मो आहा म्हणून तो पवित्र आत्मान आमकां देवाचो मोग दिला. हाचेर आमी नियाळ करुया भाव भयणीनो. कित्याक हे शेवटचे दीस पावल्यात, जेजू येवपाचो दीस लागीं पावल्यात. आतां ह्या संवसारांत जें चलता, हें जें जेजून आमकां सांगलां तें चलता, गॅर्रां चलतात, खूब उप्रासला, खूब त्रास उप्रासल्यात. आनी भाव भयणीनो, जो कोण ह्या वेळार स्वत मानता, खरेपणी स्वत मानता जेजूचेर, ताका देवान पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान सगळे कडेन वचोंक जाता, देवाचें उतर परगट करूंक जाता, आमची गोवायकी दिवंक जाता. खरेपणी आमी जेजूचे गोवायकी म्हणून आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता, आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या कोन्या वरवीं. तो आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून म्हणलेलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे, आमी ते वावराडी जावया. पीक खरेंच खूब आसा, खूब लोक आजून जेजूक वळखना, वय फेस्तां करतात, नातालांची परब करतात, सेंटा क्लॉज घेवन ताका नाचप करतात, क्रिसमस ट्री सगळें करतात, सगळो भायलो दबाजो करतात. पूण आजून पासून भाव भयणीनो, उतराची सजमणी ना. आनी उतराची सजमणी ना म्हणून आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जियेना. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. आमचे मागणे जावन, सायबा पीक खरेंच खूब, हांव जाता तो वावराडी, हांव वचोन आतां ही बरी खबर दितलो, म्हजे बरोबर तूं हाय म्हणून तूं म्हाका ती जाणवाय दी, म्हज्या तोंडांतल्यान म्हाका तुजी उतरां दी. आनी म्हाका खरेपणी जेजूचो मोग जो म्हजे भितर ओतयला, तो हांव दुसऱ्यांक दिवपाक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.